पालन एंड फ्रेंड्स हे जे ऑर्गनायज करता जे नरकासूर कॉम्पिटिशन ह्या फाटी आमी अशें चिंतलें कित्याक मातसो प्रायज वाडयतलो आनी ह्या फाटी प्रायज दवरलेलो आसा आमचो 1 लाख. सेकंड प्रायज आमचो 70,000, थर्ड प्रायज आमचो 50,000. तरी पण आमकां खुबशे लोक जे येता खुबशे जाण नरकासूर खूब त्रास करता मेहनत करता आनी तांकां खूब खर्च आसता म्हणून बाबा सदांच सांगतालो की तांकां कॉन्सोलेशनूय आमी 10,000 दवरया कित्याक तेंचे 5 कॉन्सोलेशन आमी 10,000 दवरलेले आसा. खंय तरी बालन ह्या वर्सा आमच्या मदीं ना कितें सांगूं सोदता? हय तो सदांच घडयतालो सड्यारची ताका जाय आसले सड्यार घडलेले लोकांक भुरग्यांक येवपाचे नरकासूर पळोवपाचे लोक रातचे वचपाक मेळनासले बसीन आसताले म्हणून तेजे सदांच इच्छा आसलेली कितें सड्यार जे कितें घडोवपाचें आनी आमी ताका खूब मिस करताले कित्याक सगळे भुरग्यां वांगडा तो आसतालो आनी सगळे भुरगे तेज्या वांगडा आसताले आनी हे गणपतीच्या आशिर्वादान मुरगांवच्या राजाचे आशिर्वाद आसलो ते सगळे जे घडटाले ते मुरगांवचो राजा जो गणपती आहा तेज्या आशिर्वादान हे सगळे जावप आसताले पूण आमी बाबा खूब मिस करता आनी सगळे मिस करताले आनी हे कार्य आहा ते सदांच चालू दवरतले. कसले कसले ग्रूप येतात आतां कितलीं वर्सां तुमी करतात खंयच्यान ग्रूप येतात? ग्रूप आमचे जायते अख्ख्या गोंयचो ग्रूप येता गोंयसून येता मडकय मडगांव फोंड्या बिचोले सगळे ते सायडीच्यान भरपूर व्हडले कॉम्पिटिशनाक जे नरकासूरचे मडगांवच्यान बीन येता खुबशे ग्रूप येता हिंगा. सो कितें सांगूं सोदता तुमी जे फाल्यां कॉम्पिटिशन ताजे बद्दल? फाल्यां कॉम्पिटिशना येवपाचें पूण मातशें एक रिक्वेस्ट आहा कितें विनंती आहा बेगिना हाडपाचें बाबा कित्याक तुमकां वर्सां तुमी येता तुमकां खबर आसा सकाळीं 10 जाता 11 जाता सगळ्यांक पळय हे करता तो कॉम्पिटिशन तुमचेच लागून करता आवडीन पूण तुमी आवडीन येवपाचें बेगिना कॉपरेट करपाचें आमकां आनी कितें मागीर कितें जाता बेगिना येयल्या न्हू आमकांय बरें जाता कित्याक पळयतात की मुरगांवचो राजा जसो गणपती फेमस आसा तो तुमचो नरकासूर कॉम्पिटिशन इतलोच फेमस आसा हेजें कितें कारण आसा? सगळें कारण जावपाचें आहा तें फकत हे मुरगांवचे राजा गणपती हे हिंगा कित्याक हिंगा जायते गणपतीच्या आशिर्वादान खूब कितें घडटा आनी आमकांय बरें दिसता जायते तुमी पयला आसतलें खूब जाणांक खबर आसतली हे हिंगाची एनर्जेटीक प्लेस आहा मुरगांवचे राजाचे गणपती कडेन हिंगा सेपरेटूच प्लेस आहा कित्याक हिंगाचे आयज पासून कोणी हिंगा फकाणां बीन केल्ल्या तुका खबर आहा कितें इन्सिडंट जाल्लो म्हणून हिंगाचे हेजो इतलो अस्तित्व आहा न्हू तें आमी सगळ्यांक खबर आहा इतलो हेजोच सगळो तूं म्हणूंक शकता ऑल हेजोच आशिर्वाद मुरगांवचो राजाचो.